नमस्कार इश्टानो. 24 जुलै 2023 ह्या दिसा गोंयच्या हायकोर्टान एक म्हत्वाचो निर्णय दिलो. हिस्टॉरिकल आनी लँडमार्क म्हणटा पळय तसो. गोंयांत वागाचें अस्तित्व आसा आनी ताका लागून गोंय सरकाराक डायरेक्ट केलें की बेगिनांतल्या बेगीन गोंयांत जो टायगर रिजर्व आसा तो नोटिफाय करचो म्हणून. सत्तरीचो आमदार आसा ताणें ताबडतोब स्टेटमेंट दिलो की आपूण तो चॅलेंज करतलो म्हणून सुप्रीम कोर्टान. आतां कालूच एक बातमी आयकूंक येयली की गोंय सरकारान खंय सुप्रीम कोर्टान तो जजमेंट चॅलेंज करपाक लागून सिनियर कावन्सील मुकुंद रोहितगीक अपॉयंट केला खंय. आतां हो जो सिनियर कावन्सील आसा अशें आयकूंक येता की तेजी एका अपियरन्साकूच फीज लाखांनी आसा म्हणून. तर ह्या विशयाचेर गोंय सरकाराक अशे लाखांनी आनी कोट्यांनी पयसो खर्च करून असले जजमेंट चॅलेंज करपाची कसली गरज आसा? खाशें करून जेन्ना हो जजमेंट गोंयच्या हितान आसा आनी गोंयचे जे वायल्ड लायफ प्राणी आहा तेंच्या हितान आसा, तरी आसतना हांकां तो जजमेंट चॅलेंज करपाक जाय. जशें आमी परत परत सांगीत येयत आसा की जेन्ना रियल इस्टेट ब्रोकर्स इलेक्ट जावन एसेंब्लीन वयता तेन्ना अशें घडप स्वाभावीक आसा म्हणून. पूण वागाच्या विशयाचेर आनी टायगर रिजर्व्साच्या विशयाचेर जर उलोवपाचें जाल्यार आमी धार्मीक लोक अशें म्हणटा की जी दुर्गा देवी आसा तिचें वाहन म्हटल्यार वाग. आतां हे जे सत्तरीचे थोडे कोले जे आसा ते म्हणटा की गोंयांत वाग ना, तेजो अर्थ कितें म्हटल्यार गोंयांत दुर्गा देवी ना तर आतां कित्याक तिचो वाहन ना जाल्यार तिचें अस्तित्व ना अशें जालें ना तें. तशेंच हे जे आतां म्हणटा वाग सत्तरीन आसा, आमच्या गांवांत हांव मुळगांव बिचोले तालुक्यान पडटा थंयसरूय सुद्दां वाग पयलीं दिसताले खंय आसलेले आनी एकदां पळयलाय म्हणून PBRान बायोडायवर्सिटीचो पिपल्स बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर आहा तितून रेकॉर्डेड आसा की मुळगांव सुद्दां वाग दिसला म्हणून एकदां एका काळान. आनी तरी आसतना हे जे सत्तरीचे कोले आहा पळय इलेक्टेड कोले ते म्हणटा गोंयांत वागूच ना, ते खंय भोंवपाक येता खंय कर्नाटकाच्यान आनी हाका कन्नडान उलोवन सांगतात ते आमी कर्नाटकाच्यान येयला म्हणून. तो कन्नड बरो उलयता, कर्नाटकान इलेक्शनाक गेल्लो पळय तेन्ना आमी आयकलेले. आतां विशय असो, हो जेन्ना कर्नाटकान इलेक्शनाक गेल्लो थंयसरूय कितें डील करून येयला काय? कित्याक हो डिलर गोंयचे जागे विकून खाल्ले. हेज्या पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर आसा कशें ते रिजनल प्लॅन 2011च्या टायमार कसो तो ब्रोकर कसो वावुरलेलो तो, आनी आतांय म्हणून DCP मिनिस्टर जावन ब्रोकरूच म्हणून वावुरता तो. सो कर्नाटकान वचून अशें कितें डील करून येयला काय? कित्याक तर प्रल्हाद जोशी कर्नाटकाचो युनियन जो मिनिस्टर आसा तेणी पयरूच स्टेटमेंट काडला की गोंयांत टायगर रिजर्व जाला म्हणून तांकां म्हादई प्रकल्प फुडें व्हरपाक डिफिकल्टी येता, हर्डल्स येता म्हणून. हे जेन्ना कर्नाटकाचे युनियन मिनिस्टर स्टेटमेंट काडटा तरी आसतना गोंय सरकाराक घाई जाला की टायगर रिजर्व काडून उडोवपाक. म्हणटा तुमी कोणाक लागून वावुरतात आनी कित्याक लागून वावुरतात? तुमकां लोकांक सांगपाचें अशें दिसता काय ना? म्हादई थंयसर एक तर वागाचें अस्तित्व आसा आनी वाग गोंयचे. तेज्या वयर आतां वाग आसा म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटानूय सांगलेलें आसा आनी ते बीन महाभारताचो कोट दिल्लो आसा आमच्या हायकोर्टाच्या जजमेंटान की वाग आसा म्हणून रान आसा आनी रान आसा म्हणून वाग आसा. आनी गोंयांत रान आसा, वेस्टर्न घाटसांचो पाट पडटा गोंयांत, आनी तरी आसतना हे सांगता वाग ना म्हणून. आतां जेन्ना तुमी ह्या हायकोर्टाचे जजमेंट सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करपाक वयतात पळय तेन्ना तुमकां लोकांक सांगपाकशें दिसता काय ना की आमी ह्या कारणाक लागून वयता आनी तेजो परिणाम असो जावं शकता म्हणून. तुमी सांगतना हजारांनी लोकांच्या घरांक खंय मार बसतलो. हे जेन्ना तुमी सांगता हे खंयचे हजारांचे लोक हे सांग उपकार करतले आमकां सांगपाक काय? जशें आतां आयकूंक येता की तुवें सत्तरीचे व्हडले व्हडले जागे विकूंक भायर काडला आनी टायगर रिजर्व जाला म्हणून तुका ते विकपाक मेळना म्हणून तूं हे स्टेप घेता अशें आमकां आयकूंक येता. आतां विश्वजीत राणा जो रियल इस्टेट ब्रोकर जावन थंय बसलेलो आसा TCP मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर जावन
तेका हो प्रश्न. तुका ते जागे विकपाक मेळना म्हणून ते गोंयचे आतां कोट्यांनी पयशे खर्च करून तूं सुप्रीम कोर्टान वचोंक सोदता आनी तेज्या वयल्यान तूं आतां म्हादईचो प्रश्न एकूय परत धोक्यान हाडटा. जेन्ना कर्नाटकाचे युनियन मिनिस्टरान सरळ सरळ सांगलेलें आहा तरी आसतना तूं आतां हें करपाक फुडें सरला, हेजो अर्थ कितें? आनी प्रमोद सावंत तर सद्याक कितें बावलो जावन बसला ते खुर्चेर, काय खुर्चेक चिकटून आपली खुर्ची वतात म्हणून भयान बसला तें समजना. काय तूं ह्या भागीक आसा? तुकाय कितें वांटो सोडटा म्हणून सांगला? कितें करपाक सोदता? गोंय सोंपोवपाक उठल्यात तुमी. तुमकां हो जजमेंट चॅलेंज करपाची गरजूच ना, कित्याक हो गोंयच्या हितान आसा. फक्त ते रियल इस्टेट ब्रोकराक आपले जागे विकपाक मेळचे ना म्हणून तूं अख्ख्या गोंयाक फोंडान घालपाक सोदता. हे बऱ्याची गोश्ट न्हू, अशें जावपाक जायना. आनी लोकांकूय सांगता, असले ब्रोकर जेन्ना निवडून हाडटा तेन्ना ते फक्त जागे कशे विकूंक मेळटले आनी आपल्याक कमिशनां कशी मेळटली तितल्यांचेरूच तेंचें लक्ष आसता. अशें करपाक जायना. हेजें आमी लक्षांत घेवया, गांठ मारून ठेवया आनी फुडल्या इलेक्शनाक असल्या लोकांक घरा बसोवपाची, घरा गोंयच्यान धांवडोवन घालपाची गरज आसा. लक्षांत आसूं दी. देव बरें करूं.